जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जिवनचो हर एकलो मनीस एका वा एका रितीन एका वा आनी एका वेळार एका तरेची सुटका आशेता. आनी ती सुटका तुका मेळटा म्हूण कळ्ळी जातच ती एक व्हरती बरी खबर म्हूण तो घेता. जावं पुरो जैलांत आसलो कैदी तो राखून आसा केन्नाक आपणा जैलांत हांव सुटका मेळटा म्हणून, आनी ती खबर मेळटच सुटका मेळटा म्हणली खबर मेळटच तो संतोसता. तशेंच जायत्या वर्सां हांव पिडेन वळवळचो मनीस जर तर ताची पिडा गूण करता म्हूण ताका कळ्ळें तर ती एक व्हडली बरी खबर म्हूण तो लेखता. आनी तशेंच गुलामपणांत हांव दोन सण आसल्याक एक फावटी आपणाक सुटका केदा मेळ्ळा तो म्हूण तो राखून आसा आनी ते मेळिल्ल्या वेळार तो संतोश पावता आनी ती एक व्हडली बरी खबर ताका. आमी सगळे मनशाकोळ एका रितीन गुलामपणांत आसले, पदकाच्या गुलामपणांत हांव पदकाचें गुलामपण तें. आनी ह्या गुलामपणांत हांव सुटका केदां लाभता म्हूण मनीस आसयतालो आनी ही सुटका घेवन आयल्या. ह्या सुटकेची बरी खबर घेवन आयिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त. तेदो म्हणसर पदकाच्या गुलामपणांत आसलो मनीस तो आपणाचें सस्नीक जिवीत होगडावंक शकतलो. सस्नीक जिवीत होगडावचें म्हळ्यार आमी जाणा कुडीची जीव होगडायता तर आमकां खंडीसावन ओडलोड नश्ट वा कोणायकी नाका. पूण सस्नीक जिवीत होगडावचें म्हळ्यार ताच्या की सण. सस्नीक जिवीत अमूल्य सस्नाक बाळगता तसलें जिवीत हें मनशान पदकां वरवीं होगडावन घेतलें. हें फाटीं मेळच्याक परत मनशाक फाटीं मेळच्याक जेजू ही बरी खबर हाडून आयिल्लो आनी ही बरी खबर प्रसारूंक एक सोडवंदर जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो सोडवंदर पदकांच्या गुलामपणांतलो सोडवंदर सस्नी जिवीत मनशाक फाटीं मेळ्ळाचें करचो सोडवंदर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो तो ही बरी खबर प्रसारूंक आज आयच्या शुभ वर्तांत आमी पळयता 72 जाणांक तो नेमता आनी तांकां दोगां हर एका हळ्ळेक तो धाडटा. आनी पळया तो म्हणटा पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. त्या वेळार पळया हर एका मनीस आशेता ही सुटका, पदकाच्या गुलामपणांत सुटका, सासनीक जिवीत जाय म्हण ताच्या काळजाच्या गुणायेन ताची आशा आसा ती आपणा मेळ्ळ्या जेम तो आशेता आख्या संवसाराचो लोक. आनी जेजू धाडटा तें भोंवतणी आसल्या हळ्ळेंत आनी फकत 72 जण. आख्या संवसाराचो लोक इतलो आसतना 72 जाणां कितें करयेत तांणी. पूण जाल्यार तो धाडता आनी त्या 4 कोणशांनी त्या चिसांक तो धाडटा आनी ती बरी खबर प्रसारूंक तांकां सांगता. आनी तो तांकां सत्राय सांगता पळया तुमी तुमचें काम तुमची जबाबदार जावन आसा शुभ वर्ता ती सुवार्ता प्रगट करचें तुमचें मिसांव तें. जर तर तुमी फकत 72 जण आसात तें तुमी करना जाल्यार कोणें करचें आसा लोक इतलो आनी तुमी इतलेशे जण आनी तुमीच तें बरें करना जाल्यार कितें जायत. देखून तो सत्राय सांगता तुमी तुमचें काम बऱ्यातन करीत जाय. देखून थोडे हिशारे आनी सत्राय तुमकां दिता. आनी पयलें तो म्हणटा सत्राय करा सुण्या वाकड्या मदें शेळयांक धाडिल्ले बरी हांव तुमकां धाडटा म्हणून. हाचे मागीर पतंग तुमकां कस मेळटलेच विरोध पण मेळटलेच पूण भिये नाकात. पूण तुमची जबाबदारी ही शुभ वार्ता प्रसार करची. तुमकां मेळिल्लें तें मिसांव तुमी जारी करचें हाचेर तुमी तुमचें मोण आनी घमण केंद्रीकृत करा. दुसऱ्या तुमकां विरोध मेळ्ळ्यारय तुमी तुमचें काम करा म्हणटा. आनी दुसऱ्या रितीन सांगता तो वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरी नाकात. वय थोडे फावटी डिस्ट्रॅक्शन येता. तुमचें काम कितें मिसांव कितें. थोडे फावटी ह्या संवसाराच्यो राटावळीचेर चड चिंता करना आमकां कितें काम दिलां पळय तांकां कितें काम दिलां पळय तें फोकस
वा तांचे ते केंद्रीकृत मोन दुसऱ्यांक येता. देखून तूं सांगता जावं दी पयशांक, जावं दी आस्ती, जावं दी तुमकां कितें आमचें कितें ताचे विशयांत तुमी चिंता करनाकात. आनी पळया तुमकां जेजून तांकां दिल्ली ती सकत पिडेस्तां गूण करची, देंवसरां धांवण्याची असले सकत देवान जेजून तांकां दिल्ली. तर तुमकां कितेंच उणें पडचें ना. देखून तुमचें कितें काम आसा तें तुमी करात, ताचेर तुमचें मौन केंद्रीकृत करा म्हूण तांकां सांगता. आनी तशेंच तांकां जागयता. परत थोड्या हळ्यांनी तुमकां तिरस्कार मेळटले, विरोध पण मेळटले. आनी त्या वेळार तुमी कितें गरजेचें तांचेर तांचे कडेन तर्क करून चर्चा करून तुमचो वेळ विबाड करनाकात. तुमकां आसा थोडोसो, देखून तो सांगता देवाचे रास लागीं आसा, थोडोसो आसा वेळ, एका तरेचो आमचोर आसा थंय, थोडोसे दीस उरल्यात. ह्या मेळ्ळो वेळ तुमी बऱ्या रितीन गळसोन तुमचो वेळ विबाड करनासतना तर्क करून चर्चा करून तुमी वेळ विबाड करचो न्ही. कोणी तुमकां तिरस्कार करता जाल्यार तांकां थंय सोडा आनी दुसऱ्या हळ्ळेक वचा. जायतो लोकांक आशेता, हांगासर आशेनातल्या लोकां कडेन तुमी कितें दिवचें तें ती सुवार्ता आशेनातल्या लोकांक तुमी दिता आसतना ते स्विकार करना. तर जायतो लोक आसा तुमकां आशेतलो, सुवार्ता आशेतले, थंय वसा. देखून तुमचो वेळ तुमी विबाड करनाकात म्हणटात. मोगाचें न्हू, आमी भागी जावन आसा. कित्याक आमकां सुवार्ता आयकोवचे भाग मेळ्ळा. आमी क्रिस्तांव जावन आसा, बाबतींत आमकां मेळ्ळा. पूण आमकां हो भावार्थ, ही सुवार्ता मेळ्ळे तर कोणें कस काडल्यात. पळय पयले आपोस्तल सगळ्या संवसारांत गेले, ताजे उपरांत मिशनरी भारताक आयले आनी तांणी काडिल्ल्या कश्टा वरवीं आमकां आज भावार्थाचे भाग मेळ्ळा. तशें म्हणटस ही सुवार्ता बरी खबर सगळ्यांनी सासणी जिविताक पावच जाय, जेजू क्रिस्ता वळखून घेवं जाय म्हूण हर एक भावार्थीला, खऱ्या भावार्थी लोकांक तो हुस्को आसाच. देखून आमी खंडिसान आमच्या उतरां करण्या मरेपात हो भावार्थ, ही सुवार्ता आमी प्रगट करूंक जाय. कोण जेजूच्या मोगान जियेता ताचें जिवीतच जावन आसा एक सुवार्ता. कोणाच्या काळजांत जेजूचो मोग आसा, खंडीत सावन तो गरजेक वता पावता, खंडीत सावन तो मागणें करता, खंडीत सावन दिसान दीस सुवार्ता जेजूची पवित्र पुस्तकाचें वाचप वा देवाचें उतार आयकून तशें नियाळ करून ताचो संबंद घट करता, मागणें करून जेजूचो आनी ताचो संबंद घट करता. अशें जेजूच्या मोगान जियोवचो मनीस ताचें जिवीतच एक सुवार्ता जावंक पडटा. तर मोगाचें न्हू, आमच्या उतरां आनी करण्या मारपात जेजूची सुवार्ता बरगत करूंक देवाचो आदार आमी मागया. आमेन.